Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. दीप सावंत म्हणटा तो पुराय गोंयांत सायन्स हातून तो फर्स्ट आयला आणि जेन्ना तो फर्स्ट आयला तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की ताणें खंय केन्नाच कसलेच आनी कोणाच कडल्यान ट्युशन घेवना. आपुणूच अभ्यास करून ताणें ही जी एग्जाम आसा ती बऱ्यापैकी बऱ्या मार्गांनी ताणें पार पाडली. दीप सावंत म्हणटा ताची परिस्थिती, ताच्या घरची परिस्थिती अशी व्हडलीशी काय ना. ताचो जो वडील आसा ते खंय सध्या खंयच कामाक सुद्दां ना. असली परिस्थिती आसतना सुद्दां हो जो भुरगो आसा दीप सावंत ताणी आपल्या मेहनतीर स्वबळाचेर येदो व्हडलो जो एग्जाम आसा ही 12वीची एग्जाम जेन्ना खुबशे जाण म्हणटात की सामकी इम्पॉर्टंट, कारण फुडली जी दिशा आसता, फुडले जो आमचो करियर आसता तो ह्या एग्जामीचेर डिसायड जाता. ह्या एग्जामीक ताणें बऱ्याचे बरे मार्क हाडले. हो जो दीप सावंत आसा ताच्या बद्दल आमी जाणून घेवपा खातीर आमी तेंगेर या. सांत इस्तेव जुव्यावेल्या दीपाची 12वेच्या बोर्डाच्या परीक्षेक मोठी कामगिरी. अनुच्या गोवा बोर्डाच्या परीक्षेचो स्टार. घरची परिस्थिती आव्हानाची मात ताणें जिद्द सोडली ना. बरें दिसलें. मात दुसऱ्या दिसा मागीर निटाची एग्जाम आसलेली सो स्टडी करपाक जाय आसलेलें. मागीर जेन्ना कळ्ळें बोर्डाक फर्स्ट येयला स्कुलानसून तेन्ना आनी एक चान्स गावलो कसो सेलिब्रेट करपाक. एक्सपेक्ट केल्लें तुवें काय कशें कितें? बरे मार्क्स एक्सपेक्ट केल्ले, मात अशें फर्स्ट येतलो अशें चिंतून अशें. आणि आमी इतकें आयकलां की तुवें खंयच तूं ट्युशनाक वचनाशिल्लो, तूं घराच कडेन शिकतालो आनी जे स्कुलान शिकयता तें शिकून तूं इतको बऱ्या मार्कांनी पास जालो. कशें कितें तें? जर टिचरींग एक्सपिरियन्स आहा न्हू, टिचरीक खबर आहा कितें इम्पॉर्टंट आहा कितें ना. सो जर तुमी क्लासीन 100% अटेन्शन दिलें आनी घरा येवन जर रिवायज केलें जाल्यार मागीर थोडी प्रॉब्लमां सॉल्व केली बीन जाता. मागीर कितें कितें नेसेसरी आसलेलें तें सगळें दिलां म्हाका पेरंट्सांनी. एक्स्ट्रा कांय नाका आसलेलें, अशी गरज पडना गेली. आवय योगिता बापूय राजेंद्रान मोठ्या कश्टान भुरग्याक शिकयलो, मात ताचो भुरग्याचेर ताण येवंक जायना हाची पुराय सादुरकाय आनी खबरदारीची जाणीव दवरून आमकां चड उमेद भोगल्या. सामकी उमेद दिसता. कळ्ळें तुका तेणें ट्युशन घेयनासतना इतको मार्क्स घेवन तेणें आपलो हें नांव जोडलें पळय तितकेंच आमकां सांगपाक अशें दिसता. चड सांगचें म्हणल्यार म्हाका दिसता कितें सांगया, लोड चड भुरग्यांचेर घालूंक जायना. तांकां सांगूंक जाय की बरे भाशेन सांगूंक जाय तांकां बाबा अभ्यास कर कळ्ळें, आनी चड मस्त्यापणां करूं नाका. आपल्या हें करूंक जाय, लेवल रावूंक जाय. इतकेंच हांव तांकां सांगूंक सोदतां. दीप दोतोर जावंक सोदता. हातभार मेळ्ळ्यार खंय ध्येय सादप अशक्य ना. आमच्या आख्खे फॅमिलीक तेणें दोतोरूच जावचो अशें आमकां दिसता. आमी आजून पासून भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर कोणाकडेन आदारूय घेवना आनी आजून पासून हें पडोना. फाल्यां हांव कितें सांगूंक शकना. तुमकां अशें दिसता की जेन्ना तुमची जी सपनां आसा ती पुराय करपाक कोणे तरी तुमकां आदार दिवचो असो? येस, दिवचो म्हणून हांव मागता. कळ्ळें तुका, हांव मागता दिवचो म्हणून. ताका गव्हर्मेंटा तर्फे कितें आसा सपोर्ट जाल्यार ते गव्हर्मेंटान सपोर्ट ताका करचो आनी ताका वयर काडचो. आमी पयलें कशा तरेन दीप म्हणटा ताणें आपली अभ्यास कसो केलो, ट्युशनाक वचनासतना तो कसो शिकलो, तशेंच ताजे जे पेरंट्स आसा तेंचे कडल्यान आमकां कळ्ळें की तांकां अडचण आसतना सुद्दां तांणी आपल्या भुरग्यांक कशे तरेन शिकयलें. हे जे अशे भुरगे आसता जेंकां जिद्द आसता पूण तांकां एक सपोर्ट जाय आसता, कारण बऱ्या तरेन जर बरें शिक्षण घेत जाल्यार खंय ना खंय तरी पयशांची ही अडचण येतात. म्हाका दिसता अशे जे भुरगे आसा तांकां जे कोण मदत करपी अशें दिसता कोणाक की आमी तांकां आदार दिवचो, अशा लोकांनी म्हाका दिसता तांकां आदार दिवचे आनी तांचें जे फ्युचर आसा तें आमकां दिसता बरे भशेन घडोवचें. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.